आयज म्हजे 50 वर्सां म्हाका संस्थेन भरतात म्हणून हांव देवाक दिनवासता आनी तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी ह्या मिसान वांटप घेवच्याक आयल्यात आनी तुमी म्हजे पासत मागात आनी हांवें तुमचे पासत मागता सदांच मागता तर आयज स्पेशल आमी म्हजे माय बाय पासत मागया मागीर तुमकां हांव थोडें सांगतलो तांचे विशीं आनी देवाक आग्याक रावया तर सगळीं आतां आमी उबी रावया. सुरुवातीक आमी गीत घेवया A1. देवा तू आमचो ओरो तुका बसून कोंडून घेता देवा तू आमचो शेवो श्री तुका भेटून दिता देवा तू आमचो ओरो तुका बसून कोंडून घेता देवा तू आमचो शेवो श्री तुका भेटून दिता बाप्पा तुका काम्या कोंडून मोयका सासना बाप्पा तुका काम्या कोंडून मोयका सासना. तुज्या मंदिरांत देवा तुजो मोग आमी मेळटा जशी तुज्या नांवाची उर्वीक पृथ्वीच्या शिमांक पावता तशीच देवा तुजी स्तुती विस्तारल्या तुजो उजवो हात चोयदीवून जाला ही कल्पना स्तोत्रांतली आमच्या मनांतली काळजांत दवरया आनी ह्या मिसान भक्तीपणी देवाक आर्गां दिवन आमचें जिवीत धवसरूंक ताका ते भेटोवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमच्या सुया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्रात्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसूं भयणीं भावनो
मोगाच्या भावा भयणीनो, मनीस जेन्ना गरजेक अडचणीक आडकोणीक पिडीक आनी कसल्या त्रासांक सांपडटा तेन्ना तो दुसऱ्यांचो दोळ्यार करण्याचो वो आदाराची वाट पळयता. असली गरजेवंत भावा भयणी आमी पावता. तांची सोबे आमी दोळ्यार मोवाळ जाता तेन्ना आमी तांकां भरोशाचे यादेकार जाता. देखून आयचो विशय असो वेंचून काडला. दोळ्यार दाखुया, भरोशाच्या यात्रेकार जावया. आयच्या दिसा देवाच्या उतरा वरवीं देवा बापाची आनी देवा पुताची जी दोळ्याळी आमकां न्याय मेळटा ती आमी आपणावूं आनी आमच्या दोळ्यार मोवाळ करतल्यान आमी दुसऱ्यांचो भरवोसो थिरांक आनी हे परी आमी भरोशाची यात्रेकार जावन हे पवित्र निसाचे भेटेन आमकां देवाची कृपा मागता. आयज आमी फिक्रोस गौरेक सभेच्या आनी समुदायाच्या वांगड्यांचो उत्सव समारंभता. देवाचो उपोत आशिर्वाद तांचेर आनी ती करतल्या बऱ्या वावराचेर मागुया. म्हज्या भयणीरान भावानो, देव इतलो मोगाळ. देव आमचे सोबेची येता, पूण येताचे मोगाळपण आमचे सोबे आमी ते जावंक ना. कित्याक आमचे आपलेपण थंयसर आयिल्लें आसा आनी हाका लागून बरें करचें आसतना वायट केलां, वायट चिंतलां, वायट उलयलां, वायट सगळें जालां. हें पातकाचें. पूण जेजून कुर्सार आमकां हातूंतली सुटका दिलेली आसा, पूण ती आजून आमी आपणावंक ना. आमी ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया, दोळे धांपया आनी काल सांतावन हें मागणें म्हणून आमची पातकां ओळखून घेवन ती देवाक सोबें दवरया आनी देवाचे बोगसणे मागून उदीक आनी उदीकताचे पवित्रपणान घडोवन घेवंक ताचे कडेन आमी ही विनंती करुया. हांव पातकी सुरकुदिता देवाक आनी तुमी खाण भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून कोणाक विचारून वायट करून आनी हें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो ह्या पासत देव सुनाचा पावत नाही. सगळ्या दुर्गताक भोगतां आनी तुमी खाण भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सिद्धेश्वरा देवालागीं देवकाराक म्हणून प्रार्थना करता. तोखले बाबा आशिर्वाद घेवया. सोर खुदेला देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुन्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुन्या काकूट कोर. मोहिमा देवाक मुसुगी सारकी ताच्या इस्तान संसारी सगळेश्वरा देवा सुन्याच्या राया सोर खुदेला देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका प्रेमासता. तुज्या थोर मोहिमा पासत आमी तुका आकांता. सुन्याक क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सुन्याक देवा देवाचे शेडे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागण्याक दे. कित्याक तूं आत्म्या सनादी देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तुकोले, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागया. मोगाळ बाबा, पडलोलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकांच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलाय. तशेंच सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुन्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. देवाचे उतर आमी त्या शितिदान आयकुया.
इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेली वाचप. जेरुसालेम खुशाल जाव, ताचो मोग करतल्या सगळ्यांनो ताचे पासत संतोष भरीत जायात. तिचें दूख करतल्या समेस्तानो तिचे पासत खुशालकायेन मुरगटात. बुजवण भितरली तिची हड्डी चिवून तुमी दादोशी जायात आनी तिच्या भरलेल्या हड्ड्यांतले पियेवून पियेवून खोशी जायात. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटात, एके नदी परी हांव तिका शांती धाडटलो आनी कशकशीत व्हांवत्या व्हाळा परी राष्ट्रांची महिमा ती आपल्या हड्ड्यार सगळ्या बाळांक उबारून व्हरतली आनी आपले उंटयेंत तांकां खेळयतली. आपल्या पुताक बुजवण दितले आवय परी हांव तुका बुजवण दितलो आनी जेरुसालेम वरवीं तुका बुजवण मेळटली. हें पळोवन तुजें काळीज संतोशी जातले. तुमची हाडां तोंडा वरवीं फुलतली आनी सर्वेस्पराचो हात तांच्या सेवकांक राखता म्हूण गमोन येतले. देवाचें उतर हें ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. प्रितुमेल्या समेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. सगळीं म्हणया, प्रितुमेल्या समेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. प्रितुमेल्या समेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायनां घोडात. ताचे मोहिमेची कित्ती गाजयात. देवाक सांगात, कितली विचित तुजी कर्तुबां. जबाब, प्रितुमेल्या समेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. सगळी पृथ्वी तुजे मुखार साश्टांगी पडटली. तुका गायनां गायता, तुज्या मनाक गितां घडटा. येयात आनी देवाची कर्तुबां पळयात. मनशां मदें घडलेली विस्मितां आमकां तोटाक करता तसली. देव जबाब, प्रितुमेल्या समेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. दर्याची ताणें केली सुकी बात आनी न्हंय उतरून सुक्या पावलांनी ती पलटली पावली. ह्या पासत ताचेरूच आसूं आमचो संतोश. आपले पदवेन तो सदांकाळ राजवट चलयता. जबाब, प्रितुमेल्या समेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. देवाची भक्ती करतले न्हू. सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें उमयता. म्हज्या मागण्यांची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो मायेमोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. जबाब, प्रितुमेल्या समेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. भागीवन पावलून गालिस्तारान बरयलेले तुजेवेलें वाचप. बाबा भयणानो, म्हाका जाल्यार दुसरो बाण बिलकूल नाका. गोबर आमच्या सुण्या जेजू क्रिस्ताचो कुरीस. ताचे वरवीं म्हाका संवसार कुरसार मेला आनी संवसाराक हांव कुरसार मेला.
सुनोवप केली वो ना केली म्हणून कांयच न्हय. एकूच सोर म्हत्वाची वस्त म्हणल्यार नवी रोसना जावन ह्या नेमा प्रमाणे चलतात तितल्याकूय देवाचे इस्रायल प्रजेक शांती आनी काकलूत. ह्या फुडें कोणेच म्हाका हुस्केक दिवं न्हय. म्हजे कुडीर आसात ते दाग जेजूचे भाव भयणानो, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सगळें आसूं. आमेन. देवाचें उतोरें. उद्गार. क्रिस्ताची शांती तुमचे सगळें काळजां आनी रात चलोवन क्रिस्ताचे शिकवणे तुमी ग्रस्तान जावन. तुमचे सोबे आसूं. Luca pormone Gesù Cristace शुभ वर्तमान. सोम्यान आनी ब्यास्तोर जाणांक नेमले आनी आपूण कसो आसलो त्या नगरांत आनी ते सुवातेर ताका दोगांक आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या धोन्या लागीं आपले लुवले मोवणेक वावराडी दाड म्हूण मागात. वचा पूण ल्हानग्या मदें मेळट्रांक कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय धरात. बोक्षे वो बुद्धी वो वाणो व्हरू नाका आनी वाटेर कोणाकूच ओडगी नाका. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा ते खायात आनी पियात, तर वावरेड्याक आपलो मुशार फावो. घरा करी भोवूं नाका आनी खंयच्याय नगरांत भितर सरशात जाल्यार आनी ती तुमकां येवकार दीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. थंय आसली त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. पूण खंयच्याय नगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार रस्त्याचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या नगराची दूद पर्यंत तुमकां आमी झाडून उडयता. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावला म्हूण जाणो जायात. तो दीस पावतोच तसल्या नगरा परस सोदोमाक अदीक दिलाय मेळटली म्हूण हांव तुमकां सांगता. ते ब्यास्तर जावं ते ब्यास्तर जाणांक खुशाल बरी जावन परत आयले आनी म्हणलें, सायबा तुज्या नांवान देव जारपल्यार आमकां खालते जाले. सायबा तुज्या नांवान देव जारपल्यार आमकां खालते जाले. आनी ताणें ताका सांगलें, सैताना, हांवें वीज कसो स्वर्गांतल्यान पडलेलो देखलो. चोत्राय सोरोप आनी विचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी पांय तोडा मोस्तूक हांवें तुमकां अधिकार दिला आनी कांय एक तुमकां वायट जायशें ना. तरी पूण
देवचा तुमकां खालते जातात म्हूण खुशी जावनची भाशेक तुमची नांवां स्वर्गाक बरयल्लीं आसात म्हूण खुशाल जायात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान देवान आमकां आपल्या सारकी केलेली आसा. देव सदांच आनंदान शांतीन खुशालकायेन आसा आनी ताची भुरगीं म्हणटत आमी ताणें आमकां आपल्या सारकी केल्ली आसा म्हणटत आमी खुशाल आनंदान आनंद भरीत आनी शांतींत उर्बेन आमचें जिवीत सारूंक जाय. पूण आमी ते भाशेन सारता काय ते तुमी जाणा. देवान आमकां खूब दिलेलें आसा, प्रत्येक जाणाक दिलेलें आसा, पूण आमी केन्नाच दादोशी ना. जितलें आमकां ताणें दिल्लें आसा तें पुरो आमी शांतीन जिवपाक. कित्याक ह्यो भायल्यो वस्तू न्हय. आमकां आयज सांगलें ते प्रमाणे आमच्या ब्रदरींनी भायल्यो वस्तूंनी आमकां दादोसकाय मेळचीच ना केन्नाच. कितलेंय मेळ्ळो तें केन्नाच आमी खुशाल आसता. कित्याक त्यो फकत वस्तू आमकां तात्पुरत्यो खुशाल करतात. देव जो तांचो रोजगार आसा ताका जर आमी तो जर आमकां मेळत जाल्यार आमची खुशालकाय सदांच करतली लासतली. ताका लागून आमी देवाक पयलो स्थान दिवन ताचे बरोबर आमचें जिवीत सारूंक जाय. आमी सारता तें पूण वद्दू फुडें आयज हांवें तुमकां सांगलें तुमी बेश्टे कित्याक पुटपुट्टात. ते पुटपुटले की ना मागीर तुमची चिंतना येणे जाल्यार भोंवतात. तुमी जर ठामपणी तुमचो उत्तर दिलेलें जाल्यार तुमची चिंतना येणे जाल्यार वेळची ना आनी ती सगळी देवाक भेटयतले तुमी. आनी भशेन आमची प्रगती जातली, आमकां सुटका मेळटली, आमी भितरल्यान स्वतंत्र जातले. हे भशेन तो आवाज दिलेलो आसा तो फकत देवाची महिमे आसत न्ही. तर जेन्ना आमी मागणी करता म्हज्या भयणीन भावनो ते आमी ठामपणी करया. सगळो फोर्स लाव. तुमी पळयल्यार सगळे तुमचे बदलतले. देंवचार आसात ते रोखडेच पळोवन मेळटले. कित्याक आमची मागणी कर. तुमची मागणी तसली जाली की ना मागीर ते सगळे बसतात, तुमी तांचे बरोबर बसतात आनी सगळें चलतात. देवाक कितें कसलो काय म्हणटा तो फायदो तुमी हे भशेन मागणी करून मागणी सोडात तुमी. मागीर आमी मागणी सोडटा तें जाता. आनी अशें जालें की ना मागीर आमचें गळटा. मागीर दुसरे कोणाक येवन आमकां सांगता ह्या देवाशी वतात त्या देवाशी वतात हांगसर या थंय वच. आमी येतात मागीर आनी तितून आमकां कितें दादोसकाय मेळटा ना आनी गुलामपणान पडटा. देव रावता. हाचे पयले वाचपाक पळयलां कशें भशेन इस्रायल ही पोरचेक देवान आपणाची करून इतलें केल्लें ताचे पासत. स्तोत्रांतल्यान सांगलां ताका हांवें त्या दर्यांतल्यान सुटका दिली. फारोच्या सगळ्या सैनिकांचे विरुद्ध ताका वाटायली हांवें आनी तुमी पूण पळय कोण उपकार. 40 वर्सां अरोण्यात तुमी जाणात कितें पळय तें आवडी. जे कोण अरोण्यात खाल्ले ते जाणात कितें चलता पळय तें. उदक ना कांय ना आनी देवान येदे व्हडले पोरचेक त्या 40 वर्सां ताका तिचो तान इजिप्तांतल्यान इस्रायलाक हाडली. तें व्हडलें भाग तें. आनी तरी पूण ती देवा सक्षमी पळयचे दुसरे देव मेळ्ळे तांचे बरोबर. कित्याक ठामपणी भितरल्यान आमी देवा सोडची ना हें म्हत्वाचें. आनी तिचो ताणें सांगलां तरी पूण तुमी हें केलें न्ही हांव तुमकां परतून हाडटा. जशे भशेन एक आवय ताची अर्द्यांतले भुरग्याक दूद पाजता तेन्ना भुरगें कितलें आनंदीत जाता. तेच भशेन हांव तुमकां सगळ्यांक एकल्याकूच न्हय सगळ्यांक सगळें बरेंपण फावो करतलो. आनी भशेन पयले वाचपाक तांकां सांगलां जेन्ना तांकां नबुकदनेझर आनी हेर पळय आसलेले ते दुसरे राजा ताणें तांकां गुलामपणान बेबीलोनियांत असिरियांत व्हेल्ली आनी ते गुलामपणाचें काम करताले.
तेन्ना ताका उगडास आयलो देवान आमचें कसो तिकलें गेल्लें परतून ताचें मन परिवर्तीत जावन ताका कुल्लो मारलो आनी देवान ताका जाप दिली आनी ताका परतून हाडली. हे भशेन देव सदांच आमकां हाडटा कितली पातकी जावं आमी तो आमकां परतून हाडटा कित्याक ताणें आमकां पातकांतली सुटका दिल्ली आसा ताचे पुता वरवीं हें जावं जाय आनी हें पावलून सांगलां हांव आदीं सुनत केलो म्हणून जुदेव हाडलो आनी हांव सारको फारीक जेव हे भशेन तो कडक खाल्लो पूण मागीर तें सगळें जेजू प्रभोवल्या उपरांत तें म्हत्वाचें न्ही खुर्सार मेलोलो जेजू तें म्हत्वाचें कित्याक तिजो ताणें म्हाका ह्या म्हज्या आपल्यापणांतली सुटका दिल्ली आसा आनी ह्या आपल्यापणाक लागून सगळीं पातकां उजवतात. पळयात मातशें चवकशी करून पळयत जाल्यार सगळें तिजो थिरायलेलें आसा. आमी तर भितरल्यान देवाचेर आमचें जिवीत थिराय जाल्यार सगळें बदलतें. आमी खुशालकायेन जेयतले कित्याक आमकां आमची पातकांच ना जाल्यार ताणें सगळीं ती पुसून काडलेलीं आसा. फकत ताका एकवटून रावंक जाय इतलेंच. आनी हें आमकां तिजो सांगलेलें आसा. पळय ही बरी खबर जेजून तांकां आपूण वेच्या आदींच धाडलेली आसा. जेजू ह्या सगळ्याक आसा पूण तरी पूण तो तेजो जागृत जावच्या तो आपल्या मुन्यारांक धाडटा आपल्या अपोस्तलांक धाडटा तांकां शिकोवन दिवन आनी ती मागीर तेजून वेताना कित्याकूच शिकोवन रावंक भोवना ताणें. एक दुसऱ्या आंगावलें वाडो दुसऱ्यो ना कित्याकूच ना आपले बरोबर कित्याच वचचें न्ही देवाचेर पातळीन रावपाचें म्हणजे तो आमकां जाय पळय तें दितलो आनी दिता तें पुरो आमकां. आनी तो कितें म्हणटा तुमकां हांव तिजो लोकांक तयार करून दवरतलो तांच्या घरांतून वेतल्या ती तुमकां कितें खावंक पिवंक दितात तें खायात पियात. आनी तिजो जी कोण वायटाकारान आसा तांकां तुमी बरी करात आनी सर्गीचें राज तुमी अशी पावला म्हूण तांकां सांगात. कोण बरो करता जेजूच्या नांवान ती सगळ्यांक बरी करता आनी जेजूच्या नांवान आमी सगळ्यांक रावंक जाय. म्हज्या बडिनान रावंक तुमकां हांवें कितले बरें शिकयलां पूण आमी कितें करता वयल्या वयल्याच थोडो तेंप करता आनी मागीर जालें. कित्याक लागून हें कित्याक भितरल्यान आमी आजून जेजू खरेपणून अणभवीत जाल्यार आमचें जिवीत सगळें बदलतें. आनी हे भशेन कितें म्हत्वाचें आमी कित्याक ह्या संवसारांत जियेता आमचो कसलो तरी इनाम मेळच्या वयर कोणें देव बरें करून मेळटा करूं म्हणून कोणें म्हाका कितें बरें केल्या करूं म्हणून ना हें तात्पुरतें हातूंत आमकां कांय मेळना. आमकां वयल्यान म्हणजे आमचीं नांवां सर्गीच्या राज्यांत तिजो बापायशी बरयल्लीं आसा तें म्हत्वाचें आनी तें आमी मनान दवरया. म्हजे बडिनान भावनो आतां तीनच वस्तू हांव तुमकां सांगता ते मनान दवरात आनी सदांच तुमकां सांगलां न्हिदच्या आदीं पयलीं 5 मिनट सगळीं तुमची चिंतना तुमची भावना तुमची चाल आठवणी कितें आसा ती जेजूच्या नांवान भायर काडा. जेजू 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 सुस्कार काबार जाय फुड्यान जेजू उरपाची आनी सगळी चिंतना भावना आहा ती भायर काडपाची. भितर सुस्कार घेतना जेजू कमी घेता आनी ताचें सगळें बरेंपण आमचें सगळें भरोन येता. तो सदांच बरो सगळें ताचें बरेंपण भरोन आयलें आनी आमी किरकोळ मनशां धाकटुले कुडके आमी ताचे कुडींतले एकदम किरकोळ सांगले केन्ना व्हडलो तूं फाट आनी खरीच हे भशेन ताका एकवटान रावली बिना एकदम बरें जातलें. रातची 5 मिनट सकाळची 5 मिनट कोण दिया आनी सगळ्या मुलीचेर एक एक सुस्काराचेर जेजू सगळें दवरलें तुमकां नितळटाय दिली तुमी बरी न्हिदलेल्यात आनी सकाळीं उठली म्हणटच तुमी एक नवी योजना ही नवी योजना जेजू सगळें परतून तेच भाशेन नांवान दवरात आनी तुमचें जिवीत जेजूचेर थिरावन आख्खो दीस भर मागीर तुमकां जीव मेळटलें. ही गॅरंटी हांव तुमकां दिता. कितें पळयलें दुसरें म्हणजे तुमी तो जेजूचें सगळें आसा जाल्यार तुमी बरें करिनाकात जेजू जो आमचें सगळें आसा ताका बरें करून दिता आनी तें म्हत्वाचें. आमी केलें जाल्यार तें तोपचें ताणें जर आमचें सगळें केलें जाल्यार तें फक्तेलें लासतलें.
कोण आमकां काय म्हणचो ना आनी ताका लागून तिसरो मुद्दो म्हणजे कोणाचेच आमी हांगसर बरेपण पळोवपाक हांव आशा करची ना. आमचें नांव देवाचें सगळ्यांक बरयल्लें आसा हेंच पुरो आमकां. ही खात्रीन आमचें जिवीत साद्या म्हणजे आमकां कसलीच आनी मागीर अपेक्षा ना, एक्सपेक्टेशन ना. तुज्या तिसरो मुद्दो आमी मनांत धरया. पळय तुमकां ही सगळी आठवण जावचें ना. एकूच म्हत्वाचें जेजूच्या नांवान तांचें जिवीत हे भशेन ते लावया. आतां तुमकां तर थोडी चिंतना आनी भावना सगळ्योच आपल्या ताब्यांत करता आनी ताचे तुमी गुलाम जाता जाल्यार नमान वरी भितर आनी भितर म्हणत राव. आनी हांव तुमकां गॅरंटी दिता ती आमकां त्या पातकांतली, त्या चिंतनांतली, त्या उद्देशांतली निमारतली. आनी आमचें जिवीत खरेपणी जेजूचें जिवीत कशें आमी जिवपाक केलें. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उमटेन धरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. पांयांची बोट आसा तितूंत तांणी तकली मेळ्ळी. सुस्कार भितर घेतलो, जेजू आमी भितर घेतलो म्हणटच जेजू सगळें आमचें आसा भितरले. जेजूच्या नांवान ते भायर काडया. जेजू 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 भितरले भितर व्हडल्यान म्हणपाची गरज ना आनी सगळें भायर सरतले. ताच्या नांवान आमकां तो पुसून काडटलो भितरल्यान आनी आमी नितळ निर्मळ जावन ताच्या पवित्रपणान आमी भाग घेतल्या. हें पावलो आमकां सांगता. जेजू क्रिस्तान आमकां खुर्सार जिखून घेतलेलें आसा. आमकां नवें जिवीत हितून मेळटा. जेजूच्या नांवान आमी रावया आनी जेजू आमकां सगळें बरेंपण जे प्रत्येक वेळार जशे भशेन ते जीव जाय ते प्रमाणे जीव आमकां दितलो. जेजू आर्कान दिवं आसता. तुवें आमकां ही सगळी शिकोवन दिल्ली आसाय. आतां आमी तुजी कृपा मागता हें पाळच्या. तूं आमकां प्रत्येक जाण कितें शिकयताय आनी आमचो दृढ विस्वास जो तुजेर घडून हाडटाय त्या प्रमाणे जिवंक आमकां तूं दितलो. आमीन. सगळीं आतां उबी रावया आनी आमचो भावार्थ उचारया. सत्मानता देवा, सद्गुरुदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या कृष्णाला आनी जेजू क्रिस्ताक तुज्या प्यास पुताक आमच्या सोयऱ्यान तो पवित्र आत्म्यान वरवीं सांबाळलो आनी वाट आनी कान जोडलो. पांच काळाक आनी कोच सोंसले. ताका आसवार चडलो. तो मेलो आनी ताका न्हिदी दिलो. तो मेल्या मध्ये देंवलो. तिसरे दिसा मेलिकान तो जिवंत जालो. सकाळ चडलो. स्वर्गदेवाक देवा बापाच्या उजव्याक बसला. आनी जिणेंत जीव सुरू करून येतलो. सदांच पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभे वाक्याच्या एकार आत्म्याचे पक्षाने तुझे जिवंत करून शाश्वत जिवीत. आमीन. आयचो सेवा धर्म आमकां वरव्याशाची मीस खुणान जावंक आपयता तेन्ना हें कार्य प्रमाणीकपणान करूंक आमकां देवाचो आदार मागुया. आमच्या बागिवान बापान दिसमानी आनी पवित्र सोबेच्या फुडारांनी आपले शिकवणे ज्ञान आनी कोणांतल्यान क्रिस्ती भावार्थ्यांक तशेंच समाजांक सेवे मोगाचे भावार्थाचे आनी बोरवासाचे बूट उक्तावे करून तांकां पवित्र आत्म्याची देणी बापा लागीं मागुया. देशाच्या कारभारांनी मोनाची संस्कृताय पयसावूंक पोरजेक सोद बरेपण मेळटल्यो सवलत्यो निर्माण करूंक सगळ्यांक शांती समाधान जियोवपाचो बरवासो उक्तापो करूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. आमच्या खासगी आनी कुटुंबीक जिवितांत सगळ्या वेळार आमी देवाचेर पातळून जिवंक आनी आमच्या जिविताचेर चालींतल्यान देवाचें राज परगटूंक सोमेस्तान तेकोवणी शांती हाडूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमचे
देवाची राज पोरगुटणेचो वाव संसाराच्या कोणशा पोरसां जायती देव आपोणी पवित्र सोबीत फावो जावन तशेंच बागेवन पेद्रू दूताची संस्था ल्हान दुर्बलांक बुजवण बोरपाचो हाडपा सारकी जावन हो बरो वावर करता त्या वावराचेर आशिर्वाद आनी संस्थेक सगळ्यांचो प्रतिंबो मेळून बापा लागीं आमी मागुया. आमची खासगी मागणी आता बापा मुखार म्हणूया. मोगाळ बापा, तुका कश्ट वेळार तुजे पोटचेक तूं बुजवण बसयताय, बरवास दाखयताय, तेच भाशेन समाजांत आमकांय तुजी बुजवणेची हात्यारां आनी बरवाशीचे वावराडी कर. क्रिस्ता आमच्या सुब्या वरवीं दानागार वेळार गीत घेवया C1. Manta tu srizamun magar. Sodres आमच्या बापा, तुझ्या नावाच्या मानांका आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतस्करणांनी धरचा आनी सुटीचे सूख जोडच्या आमचे प्रयत्न दिसांचे अदीक सुफळ कर. या मी मागता आमचे पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सगळे स्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सगळे स्पोराक आमच्या देवाक निर्वासुया. सगळे स्पोरा पवित्र बापा सूख पवित्र आनी शासनाच्या देवा सोर घालेन सोर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासून पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें नांगवाद मारीत थांब जोर घेतलो. खुर्साचें मरण सोंसून शासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन शासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोड दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Satisfied.
बाबा खरोच तूं पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोड, तुझ्या पवित्रत्वान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुर्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन गोश्ट मरण सुसून आदी जेजून उलो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त याद आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पडचे. तेच परीन जेवण जातोच जेजून खास घेतली, तुका नव्यान दिनवास बापा ते आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त याद आनी आपले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नोगे आनी साश्मीक करोनाचे हे रगत पालकांच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वाडवतले, हें म्हज्या उगडासाक करा. Pavartaचं गुड भुरगोप्रिया बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगळींची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा संस्थान पवित्र रत्ना वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे क्रिस्तांवले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमचे भाग्यवन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदरी गवळी बापा आनी सगळे याजनीक गोडका बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे सेवतीन मेलिल्ल्या समेस्तान तुजे परजून तुका पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मारे देवाची माय सांगाती तुजे पुती भाग्यवन झुजे भाग्यवन दवरून दिवं आनी सगळे तुका मानवले आनी ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. परिणाम भावनो हे मागणे आमी सगळे जाणां बरोबर म्हणटा. पूण कोण म्हणटाले जेजू, कित्याक आमी सगळीं जाणां ताचे कुडीचे सांगले तो आमचे सगळे पवित्रत्म्या वरवीं हे मागणे उबारता. आमी ताचे कुडींतले सादे कशे आमी हे मागणे म्हणटा. तर आयज आमी सगळे पासून मागया. तुमी हांगसर हाजेर आसलेले पासून तुमची घरची कितले जाणां आसात त्या सगळ्या आमचे दुस्मान पिड्यान आसात तांचे सगळे पासून मागया. आख्या संवसारा पासून मागया. म्हजी भयण 10 वर्सां म्हजी परस व्हडली, ती 60 वर्सां मोहन गोंयांत चिकली आसा. तिचे 60 वर्सां तिका बगतात गोंयांत. म्हाका 50 वर्सां तिका 60 वर्सां. म्हजे भावाक 40 वर्सां काजर जाल्या आनी तिची दुआ आसा, तिचो बर्थडे जावन आसा. आनीकूय म्हजे रिलेटिव्स जे आसा तांचोय तसोच व्हडलो चेडो आनी धाकटो चेडो आयजूच तांचो बर्थडे आसा. तुमचे मदीं खूब जाणां बर्थडे सेलेब्रेट करता आसतली. ओ हेर दुसरे उत्सव तुमच्या जिवितांतले तुमी आयज समोर आसतले. तर हांव तुमचेय पासून मागता आनी सगळीं जाणां एकामेका पासून मागया. आनी जेजूच्या पवित्र आत्म्यान भरोवन हे मागणी आतां जेजू सगळे बापाक उबारया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें नांव सांगता तुजी कशी
सादर जाता तुझी संस्था आमचो इस्कोलो पिराय सजाताली आणि आमचे इस्कोला पोशिता तुझी आमची बाबागोस आणि सुक्रेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितान संवस्कार आमकां दी सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सुगंडार क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोलवाचें नतलेकता तूं आमकां आमची उदाहरण कापुतीन सोर्ग पातकांतली सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाटाय सुन्याच्या क्रिस्ता तुवेंचेर दवरून दिता म्हणलें आनी आतां आमकां सुज्ञानांचेर आजीर आशिल्ल्यान आनी जी कोण आमच्या मिसान वांटो घेतली तांकांय आतां आमी शांती मागता तुजी शांती तूं आमकां दावय आनी आमचें जिवीत तुकाच समजून दिता तें तुमान घे क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं जेजूक एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळून म्हणजे जेजू पवित्र संस्कारान तूं सदांच आसाय म्हणून सत मागता सगळे वस्तू परस आमचो मोग करता जेजू म्हज्या आत्म्यान शेवका वाशेता या वेळाची भौगोलिक मास म्हज्यान शेव जायना पूर्णपणान तुवें म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता म्हज्या काळजांतूच आसलेली बरी हांव तो गाय मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा तुजे सुरक्षीत पडसून म्हाका कितेंच दिवं नाका आमेन सुखीना बसात आनी तुजो फ्लावर सिस्टरीन आनी हांव येतलो तुमकां कमियन दिवचें This prasadana give you your gratitude. Deva utono grandena, Deva utono murunata, Doshe zambava gozari, Eirvedi vatunami, Zadava burgi dushi, Zadakuri.
जेजू आमचे काळ जात आसा कुडीन मनांत तोखण्यान ताका आमी आजीर जावया देव आमचे भितर जियेता कितलें व्हडलें हें पहा तांकां
बट हे आमकां हें समजोंक ना. पूण आमी जाणा कशी भाशेन कोण व्हडलो आयलो किंवा जावं बिशप जावं मंत्री जावं प्रायम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर कशी भाशेन आमी तांकां मान दिता उठता सगळें करता. तेच भाशेन जेजू आमचो देव आमचे भितर जियेता. ताचे सगळें आमकां सगळें मेळटा. कितें मेळटा? शांती पयली सगळी. कित्याक सगळी तो आमकां दिता. आमकां जाय पळय तो जाणो. आमी जर आमी भारतान बरभाशेन जियेत जाल्यार ताचो मोग आमी सगळ्यो तेन्ना चाखत आसा. मोगेन ताचे बरोबर भितरल्यान सांगया. Kosztowterano, ani odzieła uwielano, sugli tu nie będziesz Hauptumkan Visutitono. Maguya, Papa, edia warте learning to an amkabelle, Sasnache Jibitachi Deni Amkan Sodan Miru, आणि आम्ही तुका निरंतरी वाकाणू यामी मागता क्रिस्त आमच्या सोब्या वरवीं मास सोबत बसा. पयलीं स्वतें लावन देवा बापाक पुताक आनी पवित्र त्रित्वेक दिनवासता. आनी तुमकां सांगलेलें थोडें कितें सांगतलो, चड सांगिना, पूण ही म्हजी भयण मात्र आहा ती म्हाका म्हणटाली सगळं तुवें मागणें करूंक जाय. कितें सगळं मागणें करूंक जाय आनी हांव भुरगो आसलो न्ही, सगळं मागणें करूंक जाय म्हणजे कितें म्हाका तें समजोंक ना. हांवें तें नाकारलें. पूण म्हजी SSC 11वी SSC 73 वर्सां म्हजी SSC जाल्ली आसा. त्या उपरांत हांव म्हज्यो वस्तूंनी कितें करूंक सोदतालो. हें घडोवंक ना म्हणटत
आनी म्हणलें आतां भायर या आनी भायर वचपाक म्हणजे तयारी जाली 74 वर्स म्हणून हितून तातूंत हांवें घातले 73-74 आनी म्हज्या मनांत अशें आयलें की हांवें तें म्हाका म्हणजे भयणीन सांगलेलें सगळें करूंक जाय तें म्हणजे काळजान हितून आवड वाडत वचूंक लागलो हांवें ते भशेन मागणें स्टार्ट केलें सगळो आमच्या बापा नमान बरी म्हणपाक पूण एक वरूच जाताली तेच्या उपरांत जायना मागीर थकतालो हांव मागीर परतून आनी थोड्या उपरांत परतून स्टार्ट करतालो कित्याक म्हाका तें एक सगळो मागणें करपाचें ती म्हाका कितें पळय तें कळोंक जाय जायना 2-3 दीस मागणी केली बेजार चालून सोडलें परतून हो आवडो ही आवड म्हज्या काळजांत निर्माण जावं आतां हांवें म्हणलें कितें करपाचें जाता कसो सगळो मागणी करतलो हांव मागणी कितें म्हूण हांव नाका मागणी म्हणजे आमच्या बापा नांवान बरें अशें ती आसता मागीर हांवें व्हडल्यान म्हणचे आसतना ल्हान म्हणूंक लागलो हे भाशेन पूण ते भाशेनूय चडूच जायना एक वरूच जाता आनी थोड्या दिसांनी परतून सोडलें परतून आनी थोड्या म्हयन्यांनी म्हण हांवें परतून ते म्हज्या मनांत आयलें आनी आतां कसो करतलो हांव मागणें भितर करतलो एक 1.5 वर्स जावंक लागलें पूण ताचें कितें सुद्दां जायना मागीर हांवें म्हणलें सायबा कशें म्हणून हे सगळो मागणी करपाचें तुवें म्हाका आमच्या भावान सांगलें ते प्रमाणे म्हज्या उतरा प्रमाणे तेंची हे केल्यार सांग पळय कितें करपाचें आनी ताणें म्हाका एक देणें दिलें म्हज्या मनांत सगळो बदां मागणी करूंक लागलो आमच्या बापा नांवान बरें आनी बाकीचें सगळें करतालो हांव तो 2 पावण्याचेर न्ही घडोवंक लागलें म्हजें सगळें हें कशें घडलें तें तोच जाणा कित्याक ताचेच देणें दी म्हाका आनी अशें करून जाल्या उपरांत ताणें म्हाका एक सपन दिलें तूं पाद्री जावपा पाद्री सायबा पाद्री जावपाचें म्हाका बिलकूल नासलेलें म्हाका काजार जावन 12 भुरगीं जालीं म्हणटकच हांव म्हणटालो या आनी कितें आतां पूण तें सपन पडल्या उपरांत पावल भशेन हांव नकळो आसलो पूण पावल भशेन 3 दीस 3 रात हांव मागण्यांत बसलो उपास केलो गर्देन वचून कम्यां घेतलो मिसान भाग घेतलो तेर्स म्हणूंक लागलो आनी पुस्तकूय हांव वाचूंक लागलो खूब पुस्तक म्हाका भितर आवडले एक म्हणजे प्यूर मोगूच आनी जो कोण म्हणटा हांव देवाचो मोग करता आनी पेल्याचो करिना तो फटींग आनी हो मोग करूंक जाय जाल्यार ताणें म्हाका आनीक दाखयलें जें तेन्ना म्हाका बरें लागलें तें तेन्ना समजोंक नासलेलें म्हजी सवय बिगून रावप कित्याक दुसरो एक फांटो रातवेली बिगून रावलेशें ताच्या आपणाचें चुचून पडोन दिवंक जायना अशें तुज्यानूय म्हजी सवय बिगून रावशी आनी हांव तुजी सवय बिगून राव जाल्यार सुभाण पडला भितर वयता असली म्हणून तूं उतरां म्हाका बरी लागलेली आनी ही उतरां घेवन हांव आमच्या संस्थेच्या पाद्रीशी गेलो हांव जेजूट पाद्री हांव जेजूट इस्कॉलान बोर्डिंगान आसलेलो 6 वर्सां काडलेली तिचो गेलो ताका विचारलें कितें करूंक जाय कितें तें सांगूंक लागलें म्हाका बरें अशें शिकी आनी इतले पाद्रीक मेवलो ताका आमगेर आपयलें आनी म्हज्या मनांत जालें बरें आतां हांव जॉयन जावपाक प्रयत्न करतलो पूण देवान म्हाका सांगूंक जाय कित्याक म्हजी विजा येवपाची आसलेली आनी आतां ही विजा हांवें सगळें केलें पाद्रीनी म्हाका सांगलो 5 जुलायाचे तुवें आतां सगळीच्या घरान वचूंक जाय गेलो बरें म्हणलें म्हजे व्हडले केंस घाल्ले केंस घातूची कातरले हे सगळे स्टायल बसोवची शितले आनी देवाक सांगलें जे पयले येता तें तूंच कर हे पयले आयलें आनी 5 हांवें घर सोडून गेल्लो पूण आमची बस घांटार बंद पडली आनी मागीर रातीक हांव मध्यानी बेळगांव पावलो ते घर जावन आसलो आमच्या जेजूट पाद्रीचे सेंट पॉल्स हायस्कूल तिजोच गेलो दुसरे दिसा हाचे दिसा हांव तेच भशेन ती
बस एकूच थिंचर वेताली ती बस म्हाका चुकली तर हांव ट्रकार गेलो आनी ट्रकांतल्यान मागीर बरें 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर चलून वचूंक जाय तिचो तान चलून गेलो खटली कुटली तकलेर घेवन पावलो थंयसर दुसरे दिसा म्हाका देवान परतून देणे दिलें सगळ्यो मागणी करपाचें आनी त्या दिसा सावन आयज पर्यंत हांव त्या मागण्यांतूच आसा सुस्कार घेताना जेजू बरोवन येता सुस्कार सुट्टाना जेजू सगळें करता आनी ह्या मागण्यांतल्यान तरेतरेची मागणी पद्दती ज्यो आसात त्यो हांवें शिकून काडलेल्यो आसा आनी बारीक एकदम खोलायेन ताका लागून म्हाका ताणें खूब वस्तू निवडल्यो आमचे संस्थेन पूण शेकी ते म्हणूंक लागले तूं आतां नॉविस मास्टर जा ते म्हळ्यार तूं इगोर्जेन वा तूं बरो करतले वा कित्याक लोक तुजे रोखडे आयकता आनी तांकां बरें दिसता म्हणून मागीर म्हाका नर्सरीच्या घरांत धाडलो तिचो धाडच्या आदीं म्हाका युरोपाक इटालियाक आनी मागीर अमेरिकाकूय धाडलो आनी सगळी शिकोवन टिचर हांवें केली सगळें हांवें पळयली दिसळी आनी आयलो आनी ते मेरेन सावन आनीकूय खोलायन हांव वावर जेजूचो करूंक लागलो नर्सरीच्या घरांत खूब वार केल्लो आसा आनी सदांच हें मनांत दवरलेलें म्हजे मायन आमकां शिकयल्लें केन्नाच कोणाचीच अपेक्षा दवरूं नाका ते थँक्यू म्हणटले तुवें बरें केलें म्हणटले कसलीच अपेक्षा नाका आनी संस्थेन हांव प्रवेश घेतल्या उपरांत रोखडेंच ही मागणी म्हाका मेळ्ळी म्हाका जेजू उदार काळजाचो म्हाका कोर कितली कठीण जावन ती तुजी सेवा तिका खाण मारून म्हाका तयार कर जखमी जावन सासरे जावं झुजूक म्हाका आयतो कर विसव मेळत ना मेळत कसल्याय कामाक म्हाका सुटसुटीत कर मजुरी मागिनासतना गोश्टी वावर करून म्हाका उर भिनबोर तुजी खुशी करता म्हूण जाणो जावं ही एकूच जावन म्हजी मजुरी आमी ते मेरेन सावन हे मागण्या म्हणीत आयिल्लो आसा 50 वर्सां जालीं कितलेच फाटी पूण स्वता एक फाटी तरी रातचो विचार म्हणटाच सांगते आनी आनीकूय मागणी तर मागणी सगळ्यो करपाचें ताणें म्हाका शिकयलें देवा सगळें आमी जियेता भोंवता आमी आसा सगळें करता तो देवूच करता आमी फकत ताचें सगळें आसा जशी ही सुकणीं झाडां बेडां दिसतीं सगळीं आहा ते भाशेन आमी काळजी घेवपाची गरज ना तो सगळें करता पूण बेश्टीत आमी वंडरफूल जाता तो सगळें करतलो तो सगळें आमकां सांगता तूं सगळें ते सगळें करून घेता पूण आमी उखलता गेले तें जाता आमचें पूण जेन्ना आमकां तें समजूंक लागता ह्या 50 वर्सांनी सान फ्रांसिसच्या भाशेन म्हाकाय समजण मेळ्ळी तो पयलो आपूण वावुरतालो मागीर ताका इनासान सांगलें तुवें वावरची तुजी गरज ना तुवें सहकारची गरज आसा जेजू तूं सहकार कर आनी सायबीण बायनी आमकां शिकयलां हांव सांगू जावं म्हजें सगळें तुजें उतर पडलें तूं करून घे तें हांव तुका सहकार करता आनी ते भाशेन करीत तर आमी ताची शांती खुशालकाय हें देवाचें उतर आमकां पयलीं सांगता तितलें आमी जियेतलें अनुभवतलें आनी खुशालकायेन आमी जिवीत जगतलें तर हेंच तुमकां सांगूंक जाय आनी हें घडोवन विचार म्हाका खूब जाणांनी मदत केल्ली आसा जावं आमच्या पातळींनी आनी आतां तुमी हांगसरूय म्हाका मदत करता तुमकां सगळ्यांक देव बरें म्हणून कित्याक तुमी हांगसर पयलीं हांवें स्टार्ट केलें आतां म्हाका 15 वर्सां जालीं हांगसर पयलीं स्टार्ट केलें तेन्ना फकत सुमार 50 लोक येतालो आतां पळय कितलो खूब लोक येता हांगसर कित्याक देवस्थान वाडलेलें आसा आनीकूय देवाचो अनुभव घडलेलो आसा आनी आमी सगळीं काळ उकट्या काळजान येता तर आयज जी कोण म्हजे पासून तुमी आयिल्ली आसा ताका सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हजे पासून मागूंकूय आयिल्ली आसा हांवें कांय जाहीर करूंक नासलें पयलें जानेवारीचें सांगलेलें तेन्ना हांवें चड करूंक नासलें मागीर आमच्या प्रांतान मातशें कितें केल्लें चड म्हाका नाका कित्याक देवानूच सगळें केल्लें आसा पूण म्हाका खूब जाणां मदत करतात हांगसर हें सगळें करपाक
आमचो देलफीन बाब हें मातशें पळयता आनी तेच प्रमाणे मेरी आनी तेच प्रमाणे ही हांगसर ती उदक दितात ती सगळी सफाई करतात आनी सगळें ड्राफ्टीक करतात आनी हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आमची बाय बेन्सी हे मिडियाचो वावर करता आनी हे मीस मागीर ते वयर घालतले आनी खूब लोक मागीर त्या मिसान आख्या संवसाराक वांटो घेता त्या भायर आमचो हे भाव दोगूय जाणांनी देवाचें उतर तुमकां आपल्या काळजांतल्यान दिलेलें आसा बँकेन वाचता ह्या कोण हांगसर आसात तितल्याकूय मेबी आनी आयज आमचो गोंयर ताची भुरगीं तांणी हांगसर गायन केल्लें आसा पापयलो म्हाका सांगो म्हाका हेज फादर मातशी लेट जातली हांव मातशी बेगीन येतली आनी हें सगळें व्हडलें तिका सांगलें बरें ना तें पळय आतां ती आयिल्ली आसा आयज ती अशी ताका आमचे बरोबर हांगसर आमकां दितात खावून पिवून म्हज्या मनांत अशें जालें की लोक सकाळीं उठून हांगसर येतात आनी तांकां कांयच जेजू अशें म्हणटालो तांकां कितें तरी दियात ते भशेन हांवें म्हणजे भावांक सांगलें मातशें कितें दियात पळय एकलो तुमकां बांद दिता ताणें सांगलें म्हजें नांव सांगलें म्हणून ताका हांव सदांच दिनवासता कोंकणी पुण्या सावन लाडू धाडटात आमकां कोंकणी जावन ते आमकां लाडू धाडटात पुण्या सावन काल ताणें प्रवास केल्लो आहा आयज ते हांगसर पावलेले आसा तांकांय देवाची भुरगीं ती आनी आमी देवाची भुरगीं म्हणून ते आमचे बसत हे लाडू धाडटात पूण हांवें तुमकां आनी कितें सांगूंक जाय 2 दिसा आमच्या तुमलाशी कोण एकलो भुरगो फुलां हाडटा एक दीस हांवें पळयलो ताका हांव सोदलो हो भुरगो कितलो बरो बेश्टी फुलां हाडून हांगसर धरता मागीर ताणें म्हाका सांगलें ही फुलां आतां खूब वर्सां जालीं आमचो तो बँकी सायब तिचो ताण धाडटा म्हणून तेचेर सांगलां 2 दिसा व्हरून फुलां घाल आमचो लोक कोण घालता तसो पळय तो स्वता तिचो ती फुलां सायबा पासत घालता कोंकणा तो ही भशेन देवाची उपासना करतात तर ते लाडू धाडटात आनी इतले ब्रदरीक सांगलें आयज म्हजो 50 वर्सांचो दीस तो मातशें केक धाडलें आनी केक धाडला आनी आनी एकलो ब्रदर आमचो आमकां ड्रिंक्स पिवूंक दिता ह्या सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा काळ सांगता आनी तांकां भरपूर आशिर्वाद तांचेर मागता तुमी खूब जाणां म्हाका खूब मदत करतात तरेची पयली म्हणजे मागण्याची दुसरें म्हणजे तुमी दुसऱ्यांकूय पडीत करतात आनी ताका सगळ्यांक पडीत करात की आतां हांव 8:30 मीस जालें म्हणटून आख्खो रुच आयकता सांतिस्कूस साकरमताची आनी एक वस्तूरी म्हाका कलकत्ता सावन मदत करता हें सगळें तिणेन केल्लें आसा आनी फ्री आमच्या गरजेक तिणें ग्रीन पर्पल रेड मागीर धोळे भांगराचे आनी तांबडे हे सगळे तुजो बरे भशेन नेटोवंक आमच्या आवतात तिणें धाडल्यात ते हाडला आनी काल ती घेवन आयिल्ली व्हडले मॉन्स्टर्स म्हणजे सांतिस्कूस साकरमेंताक आतां आमचे कडेन यें व्हडलें आहलें आतां हें पळय नवें हाडलां तें म्हजें बी व्हडलें आहा हेंच तें व्हडलें ते अवताराक दवरलें म्हणटूच सगळे जाणांक बरे भशेन दिसता पडटलें आनी नोव्हेंबरच्या फेस्ता दिसांनी आख्ख्या सगळ्या लोकांक माटवांतल्या जेजू दिसता पडटलो ते भशेन म्हणून तिका हांव देव बरें करूं म्हणटा सुजन मेहंतोश आनी तुमी बाकीची हांगसर मागणी करतात वाचप करतात तुमची मदत करतात थिंचर आतां मदत करतल्यार तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देव बरें करून म्हणीत रावता आयज आमच्या पयले ब्रदरीन सांगलां आमकां सदांच देवाक वखाणीत रावात देव बरें करूं देवाक बरें म्हणपाचें देवाची विनंती देवाची वखाणणी देवाचो स्तुती सगळें आमी गायत रावंक जाय तर तुला सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा उबी रावन आतां आशिर्वाद आशिर्वाद दिता तुमकां
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी सोडपिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशीर्वाद घालूं वचून या क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा आनी एकलो ब्रदर आमी सगळो ब्रदर उगो तो खूब करता आमचो ती सगळी बाकीची तर आतां आमी मागणी दिया बरोबर म्हज्या प्रार्थना बाकीवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुझे गाडी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तुमगेलोय आमचो जीव झगडलेलो ह्या पासत बापान तुका स्वर्गांत नेमेत व्हरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून पुसून दिली ना ह्या देण्या खातीर सोदोसान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता जोडेंतल्यान भगवन फ्रांसीसा कडेन तुमकां जाय पळय तें मागचें आमच्यो द्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनंती ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सप्ता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्याचो प्रेम बापाक वाखाणटा आमेन आनी बी थोडी जाण थोडे जाणांनी आयज कप केक्स हाडलेले आसा ती तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी तांणी बिस्कीट आसा तांकांय San Francisco.